तेन्ना एक म्हत्वाचो मुद्दो तातूंतल्यान जो भायर आयला तो म्हणल्यार राजकीय पक्ष आसता ते इलेक्शनाक वता आसतना फ्रीबीज प्रॉमिस करता आनी ते फ्रीबीज जे आसता जी स्किमी अनाउन्स करता त्यो ते आपल्या पार्टी फंडांतल्यान करनासतना त्यो पब्लीक फंड गव्हर्मेंट जो फंड आसता टॅक्स पेयराचे पयशे आसता तातूंतल्यान अनाउन्स करता. इलेक्शनाक वता आसतना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपलो प्रचार करतलेच, स्कीम्स अनाउन्स करतले, प्रॉमिसीस अनाउन्स करतली, पण आमी जो मुद्दो इतलो ते गोंयांत सांगताले की जें कितें आमी लोकांक प्रॉमीस करता तें रियलिस्टीक आसपाक जाय, तें खरें आसपाक जाय, तें डिलिव्हरेबल आसपाक जाय आनी तें राजकीय पक्षान प्रॉमीस करून सत्तेर येतकूच सरकार स्थापन करतकूच ताची पुर्तता. तृणमूल काँग्रेसी सारको पक्ष 3 म्हयने आसतना गोंयांत सडनली एंटर जाल्यार आमी पळयलां की तांच्यांनी स्वर्ग चंद्र तारे सगळें दिता म्हणल्यार लोकांक कितें तुमकां जाय तें दिता, फक्त आमकां निवडून हाडा, अशी तांची परिस्थिती जाल्या. पण म्हत्वाचें सगळ्यांत लक्षांत घेवपाची गजाल म्हणल्यार अशी प्रॉमिसां लोकांक केल्यो आनी अशी ह्यो स्किमी न्हय, ही स्कॅमां केली तांच्यांनी. मॅक्झिमम लोकांक कशें फटोवप आनी मताची विभागणी करप आनी गरज आसा ही अशी बंडलां जी खपयतात इलेक्शनाची प्रॉमिसां म्हणून जुमले खपयतात ते तांकां बळी पडनासतना विचार करून मतदान करपाची गरज आसा, नाजाल्यार फुडलीं 5 वर्सां अशेच त्रास काडचे पडटले.